ग्रीस, गयाना, कझाकिस्तान, लिक्टेस्टेन, सर्बिया आणि स्लोवाकियाचे फुडारी हातून वांटो घेता अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयाचे सचिव एस कृष्णन हांणी सांगले. करीब करीब 20 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट्स इसमें भाग लेंगे. करीब करीब 40 से 45 मंत्रीगण इसमें भाग लेंगे कई देशों से. इसके अलावा प्रतिनिधि और काफ़ी सारे देशों से आएंगे. करीब करीब 100 देशों की इसमें भाग लेने की हमें उम्मीद है. दिल्ली पुलिसेचो 19वी स्थापणोक आयज दिल्लीन मनयलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह मुखेल मानेस्त म्हूण ह्या वेळार हजर आशिल्ले. दिल्ली पुलिसेक आनीक घटमूट करपाक इंटिग्रेटेड हेडक्वॉर्टर्स तयार केला. हो हेडक्वॉर्टर्स नार्कोटिक्स आनी आतंकवादा आड झुजपाक म्हत्वपूर्ण थारतलो. 2014 ते 2026 देशाच्या आंतरीक सुरक्षे खातीर स्वर्णीम कालखंड आसा अशें तांणी सांगलें. आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है. लगभग 450 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा. अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा. पश्चिम बंगालान कांय दिसांनी विधानसभेत वेंचणूक जावपाची आसतना 7 एरो अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. कामार आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्यान, खुर्चेचो दुरुपयोग केल्ल्यान, मतदार वळेरीच्या पुनर्प्रेक्षणात निश्काळजीपणा केल्ल्यान ही कारवाय केल्या. पश्चिम बंगालान SIRान निश्काळजीपणा केल्ल्यान वेंचणूक आयोगान खर कारवाय केल्या. हे विशीं पश्चिम बंगालचे मुखेल निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल हांणी अदीक म्हायती दिली. Now the main work is with the EROs and EROs. They have to apply their minds without fear and favor. They have to see all the rules and regulations and not go by any emotions. And see that all the people who are eligible as per the records and as per the documents, nobody should be left out. And no ineligible person should come inside the role. They should do the job very fearlessly and without favor, because the digital trail is there. Ultimately, they will be held accountable in case of serious lapses which are intentional in nature. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध ही राष्ट्रीय ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन अंतर्गत दीनदयाळ अंत्योदय येवजणे खाला राबयल्ल्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री महिला लखपती निधी येवजण ही गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशनान तयार केल्ली बायलां आप मजत गट वांगड्या खातीरची समर्पित रीण उत्पादन येवजण गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या जोड पालवान चालीक लायली। तशेंच प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजण लेगीत मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी चालीक लायली। ह्या कार्यावळीक मंत्री सुदीन ढवळीकार, राजीव कला मंदिर फोंडेचे अध्यक्ष रितेश नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलां ग्रामीण उदरगत अधिकारिणीच्या सहकार्यान गोंयच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायता ही बरी गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। खरोखरूच आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान गोंयांतल्यो महिला ह्यो सक्षम जावपाक लागलेल्यो आसा। गोंयांतल्यो महिला भगिनी ह्यो आपल्या पायार उबे रावपाक लागलेली आसा। रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आतापर्यंत मोर दॅन 50,000 महिला ह्यो ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या निमित्तान एकीकडे आयल्यात आणि ती काम करीत आसात। तांच्यांनी फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 340 कोटी रुपयाचो टर्नओव्हर हो आतापर्यंत तांच्यांनी केलो। तांच्यांनी 340 कोटी रुपया घेतले, बँकेक परत दिले, ताजो बिझनेस केलो। इतके व्हड काम तांच्यांनी केलां। आमचो टार्गेट आसा की 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत हाडपाचो आणि 340 कोटी रुपया आसा ते अजूनही 500 कोटी रुपया पर्यंत त्यांचा टर्नओव्हर व्हरपाचो हे काम आम्ही येता त्या वर्षभराच्या कार्यकाळात करपाचें थारायलां। आणि तेका सगळे लोकप्रतिनिधी म्हणजे वयर आसतले सकयल आसतले आमचे पत्रकार भाव आसतले हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो अवेअरनेस घडोवचो। प्रत्येक महिला ही आमची रुरल डेव्हलपमेंटाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपात जी पंचायत एरियेत रावता तांच्यांनी जॉईन जावचे। पणजी महानगरपालिकेची 30 वॉर्डा खातीरची वेंचणूक 11 मार्चाक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयोगान केल्या। मतमेजणी आणि निकालाची घोषणा 13 मार्चाक बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जातली। अधिसूचित वेळापत्रका प्रमाण 17 फेब्रुवारी ते 24 फेब्रुवारी मेरेन नामांकन पत्र दाखल करपाक मेळटले। नामांकनाची चौकशी 25 फेब्रुवारीक जातली जाल्यार उमेदवारांक 26 फेब्रुवारीक आपली नामांकनां फाटीं घेवंक मेळटली। उमेदवारांची निमणी वळेरी त्याच दिसा उजवाडाक येतली। ह्या वेंचणुके खातीर शाराच्या 30 वॉर्डांनी 48 मतदान केंद्रां स्थापन केल्यात अशी माहिती गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसुजा हांणी दिली। ह्या वेळार सचिव वेनान्सियो फुर्तादो आणि सहाय्यक संचालक सागर गुरव हजर आशिल्ले। The State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. The receipt of nomination will be from 17 February 2026 Tuesday to 24 February 2026. The scrutiny of nomination will be on 25 February 2026. Withdrawal of candidature will be on 26 February 2026 Thursday. The list of contesting candidates will be published on 26 February 2026. Date of poll is 11th March 2026 Wednesday 8 am to 5 pm. The date of counting is 13th March 2025 Friday. Place of accepting nomination is Office of the Deputy Collector Kiswadi, who is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium. The model code of conduct comes into force immediately from today and will be applicable in all areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. गोंयच्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीच्या 14 वॉर्डा खातीरची पोट वेंचणूक 8 मार्चाक जातली। ह्या पोट वेंचणुकेच्या मतांची मेजणी आणि निकाल 9 मार्चाक जाहीर जातलो। Besides this, we are also holding elections to 14 vacant wards by elections will be held. The receipt of nominations 7 days except 22nd February is from 18th February to 25th February. The scrutiny of nomination will be on 26th February, Thursday, 10 am onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be 27th February, Friday, 10 am to 2 pm. List of contesting candidates will be published on 22nd February after 2 pm. Date of poll is 8th March 2026 Sunday,
8 a.m. to 5 p.m. And the date of counting is 9th March, Monday. Till counting is over. From 8 a.m. till counting is over. विरोधान कोणूय आसूं आपलो पंगड येता त्या पणजे महानगरपालिका वेंचणुके खातीर तयार आसा अशें पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी पत्रकारांक सांगलें. राज्य वेंचणूक आयोगान पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्या उपरांत रोहित मोन्सेरात हांणी पत्रकारां कडेन उलोवप केलें. फाटल्या 5 वर्सांत पणजी महानगरपालिकेन केल्ल्या कामाचो दाखलो पणजेकार घेतले आनी ताचो न्याय येता त्या वेंचणुकेन आमकां वेंचून हाडून दितले अशी आस मोन्सेरात हांणी उक्तायली. So it does not actually matter who our opposition is also. We will continue to fight irrespective. We treat every opposition member as a challenge, irrespective of who they are. It's not one particular individual that we are concerned about or anything like that. It's just generally the opposition. We have brought a lot of development to the city. We've been focused on the city. There are a lot of changes, positive changes that have been brought to the city. The city didn't flood. Developmentally, everything is going well. So at least by and large, there is nothing to complain about. This is the first time. Before I joined, I remember the corporation was in the news basically every day for something or the other. And it was never good news, it was bad news. See, I believe the municipality's job should be in the background. We should not be yelling what we've done. So as long as your streets are clean, as long as you are safe, as long as there are no issues, that's what we are focusing on. So hopefully people respect those things that give us another chance. साकोर्डे एका भौशीक कार्यावळी वेळार सावड्डे जिल्हा पंचायत वांगडी आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते मोहन गांवकार हांणी एका पत्रकाराक धमकी दिवपाच्या घडणुके विशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्रकारांनी विचारले तेन्ना तांणी हे विशीं सखोल चवकशी करतले अशी जाप दिली. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो तो एका जे उलोवपी आशिल्लो ताणें सर पत्रकारांक हांव इन्क्वायरी करता सगळ्याची. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान आयोजित केल्ल्या एका भौशीक कार्यावळी वेळार सावड्डे जिल्हा पंचायत वांगडी मोहन गांवकार हांणी पत्रकारांक धमकावपाचो खर निशेध गोंय पत्रकार संघटनेन केला. सरकारी माचे वेल्यान पत्रकारांक धमकावप म्हळ्यार लोकशायेचेर थेट हल्लो अशा उतरांनी गुज संघटनेन आपली तिडक उक्तायल्या. 2 दिसांच्या शिव महोत्सव 2026 ही कार्यावळ सातपाल मैदान साकोड्ड्या धारबांदोड्या हांगा जाली. मोहन गांवकार हांणी बेगोबेग माफी मागची आनी माहिती आनी प्रसिद्धी खातें सांबाळपी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं हस्तक्षेप करचो अशी मागणी गुज संघटनेन केल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. चित्रकूट के बारे में वाल्मीकि रामायण श्री राम सीता जी से कहते हैं कि यहाँ के वन के निवासियों को अपने पूर्ववासी मनुष्यों जैसा समझो. जब प्रभु श्री राम चित्रकूट आए तो यहाँ के कोलभीलों ने, वन के निवासियों ने उनकी मदद की, कुटिया बनाने में उनकी सहायता की. कोई मनोकामना हो तो कह दो प्रभु से, क्या पता पूरी हो जाए. जब निकला था तो यही सोचकर निकला था कि श्री राम के साथ सारी जर्नी कंप्लीट कर वापस जाऊं. श्री राम 14 साल अपने घर से दूर रहे, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ. ये जो लोक मान्यता और विश्वास है ना, जिसे हम स्मृति कहते हैं. Is it a civilizational memory? Yeah, it is. हर तरह के संगीत में अपनी अपनी खूबी होती है, लेकिन भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में जमीन की खुशबू होती है, बचपन की यादें होती हैं, रिश्ते होते हैं, कहानियां होती हैं. गांव का खाना, गांव की बातें, गांव की यादें, गांव के लोग. लेकिन गांव की कहानियां कहीं नहीं जाती. मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांणी आयज तुवेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक जोडिल्ल्या नव्या इस्पितळ इमारतीक भेट दिवन कामकाजाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांणी इस्पितळांतल्या भलायकी सेवा आनी वाठारांतल्या हेर समस्या विशीं
महत्वाची माहिती दिली. सध्या या इस्पितळाच्या नव्या इमारतीन वैजकीय सेवा चालू आसा, पण फुडल्या कांय दिसांनी सगळ्या प्रकारच्यो आर्विल्ल्यो सुविधा पुराय क्षमतेन चालू जातल्यो अशें आश्वासन आमदारांनी दिलें. मोबायल नेटवर्क समस्या थळाव्यांनी उक्ताडार हाडल्या उपरांत नवो मोबायल टावर उबारपाचे प्रयत्न करतलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच नवी उदकाची टाकी बसोवपाचें आश्वासन लेगीत तांणी दिलें. तो हांगासर सरावंडींग टावर ना, म्हणजे कनेक्टिविटी ना, म्हणजे हॉस्पिटलान मेन म्हटल्यार नेटवर्क जाय आनी दुसरें म्हटल्यार इंटरनेट नासल्या कारणान म्हणजे कनेक्टिविटी नासल्या कारणान खूब इश्यू जातालो. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली जागो आयडेंटिफाय करून टावर खंय घालपाचो आनी खंयची एजन्सी जर खंयची आहा तांकां टावर घालून बेगिनात बेगीन दिवचो. दुसरो तशेंच आमकां आनी एक एम्ब्युलन्स नवीन एम्ब्युलन्स मागीर रिक्वेस्ट केल्या. हांगासर एक परमनंट आनी एक न्यू एम्ब्युलन्स आहे, सो ती बेगिनात बेगीन येतली. आनी बाकीचे बारीक बारीक गोश्टी आहात, लॉन्ड्रीज आहात आनी कितें जे CHCन आउटसोर्सिंग करताले ते हांगासर इन हाऊस आसचे. म्हणून हे वेरियस बारीक बारीक इश्यूज आहात. सोमार बुधवार शुक्रार हांगासर सगळे आमचे OPDs आहात ते फूल फ्लेज सगळे दोतोर्स हांगा येतात आनी आमकां बऱ्या पद्दतींतले आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. इतल्या मजगतीं नव्यान चालू केल्ल्या तुवें भलायकी इस्पितळाच्या कामकाजान बऱ्यो सुदारणा दिसून येता अशें थळाव्यांनी सांगलें. हांवें जेन्ना हॉस्पिटलांत विजीट केलें तेन्ना म्हाका दिसता कितें तरी बदला. डॉक्टर तुका मेळोन म्हणजे सारकें एक्सप्लेन करता, लोकांच्या तोंडार जर बसशीत जाल्यार बरें हॅप्पी फेस आहा. आनी म्हाका दिसता एक हांवें तर स्वता आयज पळयलें जाल्यार 250 ते 300 लोक हांगा डेली येता वयता. सो म्हाका एक सांगपाचें आहा की आमदारान आनी हेल्थ मिनिस्टरांनी CMन ओपनिंग करून खरेंच बरें केलें. आनी जी फुडली सुविधा जी प्रॉमिस केल्या 3-4 म्हयने जातली किंवा OT म्हूण किंवा आनी खुबशा उरला ते बेगीतल्या बेगीन स्टार्ट जावचे, जेणे कारण आमचे जे लोक हांगाच्यान GMCन वयता ते वचपाची गरज पडची ना. आनी जे GMC लिंक आमी खरेंच म्हटलां ते आमचे सगळे उपलब्ध करून आमी दितले. सरकार हे खरेंच हरतले. सो हांव मागता सरकारा कडेन की हे 3 ते 4 म्हयन्यान कशें करून लोकांक सुविधा दिया आनी GMC लिंक हॉस्पिटलाचे फूल फ्लॅश स्टार्ट करून दिया. फोंडेच्या कुर्टी खेळा संकुलाक आयज सावन सर्गेस्त रवी नायक खेळा संकुल ह्या नांवान वळखतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज ह्या संकुलाच्या नामकरण सुवाळ्या वेळार घोशीत केलें. कोळमोणकारां खातीर वावुरपी फुडारी म्हूण सर्गेस्त रवी नायक हांणी समाजकार्यान भरीव योगदान दिलां आनी तांकां येता ते पिळगेंत याद दवरप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या सुवाळ्या वेळार सांगलें. ह्या खेळा संकुलान सर्गेस्त रवी नायक हांचो अर्दपुतळो उबारतले अशें तांणी घोशीत केलें. तुमच्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो. आनी फक्त इतकेंच न्ही, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे नूतनीकरण जे करपाक जाय पयलीं तेंय काम आमी हातांत घेतलें. आनी फक्त नांवच न्ही तर बाब रवी नायक हांचो स्टॅच्यू अर्दपुतळो जो आसा पयलीं तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान येतले तेन्ना तेन्ना बाब रवी नायक हांची आमकां याद, विशेश करून भुरग्यांक याद तांची येवपाक जाय म्हणून तांचो अर्दपुतळो होय बी ह्या कॉम्प्लेक्सांत आमी घालतले. आमी नांव दिवण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच, फोंडेकारांक सदोदीत बाब रवी नायक हांची याद उरपाक जाय, गोंयांतल्या लोकांक तांची सातत्यात याद उरपाक जाय. बाब रवी नायक हो कुळ मुणकारांचो, बाब रवी नायक हो युवकांचो, रवी नायक हो सामान्य मनशांचो नेतो आशिल्लो आनी तांची याद ही कायमची आमकां गोंयकारांक उरची म्हणून हो कार्यक्रम आमी आयच्या निमित्तान हांगासर याद केला. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ म्हळ्यार CISF वतीन वंदे भारत कोस्टल सायक्लोथॉन 2026च्या दुसऱ्या आवृत्तीक 28 जानेवारीक सुरवात जाली. ह्या उपक्रमांत 65 बायलां कर्मचाऱ्यां सयत एकूण 130 CISF जवानांची सायकल रॅली महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग सावन भोंवडी करत चिखले गोंयांत पावली. तांचो येवकार सुवाळो चिखले ग्रामपंचायतीच्या मैदानार जालो. ह्या वेळार दाबोळेचे आमदार मोविन गुदिनो, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, गोंयचे DGP आलोक कुमार, भारतीय तटरक्षक दळाचे DIG मनोज भाटिया आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. CISF कोस्टल सायक्लोथॉन गोंय राज्यांत सुमार 145 किलोमीटर भोंवडी करतले. ह्या सायक्लोथॉनांत वांटेकार जाल्ले दोनूय पथक 22 फेब्रुवारीक कोची केरळ हांगा एकठांय येतले. ह्या सायक्लोथॉनांत
सायक्लोथॉना निमतान CISF कर्मचाऱ्यांनी शेतकार, विद्यार्थी, तरणाटे आणि थळाव्या समुदायाबरोबर संवाद साधून जागृताय पातळप तशेंच सामाजीक जबाबदारी गोयची दर्यादेग वाठारांतली सुरक्षिताय अधिक घटमूट करपाचो हेत आशिल्लो अशें मंत्री मोवेन गुदिनो हांणी ह्या वेळार सांगलें. You showed true dedication. You are dedicated to your duty. You cycled all the way and you have still to cycle more till this particular cyclothon ends. Shows your commitment. And it is equally a happy thing to note that more than 50% of them are women. So this shows that you have equal respect for women as well in the forces, and I'm sure our country will be a great superpower in every sense of the word in times to come. ह्या सायक्लोथॉनाचो उद्देश दर्यादेग वाठारांतल्या समुदायाक तस्करी आनी हेर अवैध धोक्या विशीं जागृत करप हो आशिल्लो अशें गोंयचे DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. इतने सैकड़ों किलोमीटर तक दोनों कोस्ट पर यात्रा चल रही है और इससे आप ये भी देखते हैं इसमें 50% जो है महिलाएं, तो एक ह्यूमन एम्पावरमेंट का भी संदेश है. साथ में जो CISF की फिटनेस है साइकिल की बदौलत इतनी लंबी दूरी तय करने का, उसका भी है. मैंने खुद भी CISF में 2.5 साल तक DGP को बनने से पहले रहा हूँ और जो CISF की कार्यकुशलता है, ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म है और उसको होन करके कैसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा में उसको एक सूत्र में पिरो सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बना सकते हैं. और जो कोस्टल विलेजेज हैं उसके जो सोशली रेलिवेंट इश्यूज हैं जो साथ में नेशनल सिक्योरिटी से भी कनेक्टेड है, जिसके ऊपर बार बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का जोर रहता है. और जो DG CISF हैं प्रदीप रंजन साहब और जो उनकी पूरी टीम है इंक्लूडिंग DG CISF विजय प्रकाश सर जो यहाँ पे हैं, अभिषेक भट्ट जो IG वेस्ट सेक्टर है, उन तमाम लोगों ने इस चीज़ को साकार करके दिखाया. CISF मुख्यालय दिल्लीचे ADG विजय प्रकाश हांणी ह्या सायक्लोथॉना विशीं अधिक माहिती दिली. जितने भी कोस्ट हैं हमारे उनको और सुदृढ़ सुरक्षा की दृष्टि से रखने के लिए ये CISF ने ये अपने आप इस प्रोग्राम को शुरू किया है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस तरफ DG IG कॉन्फ्रेंस में जोर था कि भाई हमारे तट सुरक्षित रहने चाहिए. इसीलिए हमारा जो ये इस बार का साइक्लोथॉन है उसका जो नारा है सुरक्षित तट समृद्ध भारत, ये हम लोगों का इसमें जो एक तरीके से नारा है उसको हम लोग साकार करने की कोशिश कर रहे हैं. 6,611 किलोमीटर साइकिलिस्ट चलेंगे. 150 साइकिलिस्ट हैं जिनमें आधी महिला हैं. वो पूरे कोस्ट में जा रहे हैं और पहली बार गांव में रुक रहे हैं. जो कोस्ट के गांव हैं उसमें जाके रुकते हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं पूछते हैं, उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताते हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो ये एक तरीके से होलिस्टिक कोस्टल सिक्योरिटी की तरफ CISF का बढ़ते हुए कदम. गोंय पुलिसांनी सायबर सुरक्षित गोंय ह्या उपक्रमांतल्यान गोंय कार्निवल वेळार सायबर जागृताय घडोवन हाडली. फाटल्या 2 वर्सांत गोंय पुलिशेन सायबर जागृताय प्राधान्य दिवन सायबर गुन्यांव उणो करपाचो यत्न केला. ऑनलायन फटवणूक आनी डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन हे विशीं म्हायती लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न कार्निवला सारक्या भौशीक व्यासपीठा वयल्यान केला. दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंडक क्रिकेट सर्तीन आयज दनपारा जाल्ल्या ड गटाच्या खेळान अफगाणिस्तानान संयुक्त अरब अमिरात ह्या पंगडाक 5 विकेटींनी हारयलें. आयज नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली खेळा मैदानात जाल्ल्या मॅचीन UAEन 9 गडी वगडावन 160 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना अफगाणिस्तानान 19.2 षटकांत 5 गडी वगडावन 162 धांवड्यो केल्यो. अफगाणिस्तानाच्या अजमतुल्ला ओमरजाय हांणी 21 बॉलांत 40 धांवड्यो केल्यो. तशेंच गोलंदाजीन 4 विकेटी घेवन फकत 15 धांवड्यो दिल्यो. इतल्या मजगतीं क गटाच्या खेळान इंग्लंड आनी इटली हांचे मदीं कोलकाताच्या ईडन गार्डन मैदानाचेर खेळ चालू आसा. इंग्लंडान पयली फलंदाजी करतना 20 षटकांत 7 गडी वगडावन 202 धांवड्यांची मोख इटली मुखार दवरली. निवडी खबर आतां मेळ्ळी त्या प्रमाण 12 षटकांत 3 गडे वगडावन 110 धांवड्यो केल्यो. ब गटाचो खेळ सांजे 7 वरांचेर ऑस्ट्रेलिया आनी श्रीलंका हांचे मदीं श्रीलंकेच्या पेल्लेखेले आंतरराष्ट्रीय खेळा मैदानाचेर जातलो.
आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. 20 देशांतले आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान फुडारी नवी दिल्लीन जावपी AI इम्पॅक्ट परिशदेंत जाता वांटेकार. ग्लोबल सावथांतले हे पयले AI शिखर संमेलन 16 ते 20 फेब्रुवारी मेरेन दिल्लींत जाता. फाटलीं 12 वर्सां भारताच्या अंतर्गत सुरक्षतेची भांगराळी वर्सात हल्ल्या. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी दिल्ली पुलिशेच्या स्थापणूक दिसा नेमणान केले उलो. राज्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बायलो थळाव्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायता. हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध जागृताय मोहिमेक मुखेलमंत्र्यांनी केली सुरवात. पणजे महानगरपालिकेच्यो वेंचणुको जातल्यो 11 मार्चाक. राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणूक आराखडो केलो जाहीर. कुर्टी खेळा संकुलाक सर्गेस्त रवी नायक हांचें नांव. मुखेलमंत्र्यांनी केली घोशणा. संकुलांत सर्गेस्त रवी नायक हांच्या अर्दपुत्र्याची जातली स्थापणूक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचें @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.